मातेवाचे शुभ वर्तमान. एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्र्याच्या आनी फारिसेवाच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण उदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी सोम्याच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणलो जाल्यार तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोणाचे खास्तीक सांपडटलो. हे पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येता तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर, आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुजे मोदें उपरासलेलो तोणटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बंदखणींत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दोमणी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच न्हय. देवाचें उतर हें.